काँग्रेसीन विश्वजीत राणे आड हायकोर्टात घाल्ली अपात्रता याचिका ॲडमिशन स्टेजीर आसा। याचिका ॲडमिट करून घेवपाची काय ना ताचेर याचिकादार काँग्रेस आनी प्रतिवादी सरकार आनी विश्वजिताच्या आदोगादांचे आर्ग्युमेंट जाले। काँग्रेसीचो आदोगाद सुरेन देसायान घाल्ले आर्ग्युमेंट अशे: विधानसभेच्या आमदारान राजिनामो दिला आनी तो मान्य जाल्लो आसत जाल्यार ताचेर अपात्रता याचिका सभापती मुखार घालपाक मेळना। त्या राजिनामो दिल्ल्या आमदाराचेर निर्णय घेवप सभापतीच्या अधिकार कक्षेत येना। पार्टीन काडिल्लो व्हीप आमदारा खातीर आसता, तो सभापती कडेन नोंद करपाकूच जाय अशें ना। त्या वेळार प्रोतेम सभापतीन विश्वजीत राणेचो राजिनामो तपासून पळोवपाक जाय आशिल्लो। त्या वेळच्या हंगामी सभापतीन विश्वजिताक काँग्रेसीच्या अपात्रता याचिकेंतल्यान साल्वार करपाक घाईघाईन ताचो राजिनामो मंजूर केलो। विश्वजीत राणे आनी प्रोतेम सभापती एकामेकाक फितूर। त्या उपरांत विश्वजिताचो आदोगाद आनी सरकारा वटेन ॲडव्होकेट जनरलान आर्ग्युमेंट घाले। विश्वजिताचो आदोगाद म्हणटा विधानसभेच्या वांगड्या विशीं आशिल्ली कसलीय बाब पयलीं सभापती कडेन येवंक जाय। काँग्रेसीन पयलीं सभापती मुखार याचिका घालपाक जाय आशिल्ली। ॲडव्होकेट जनरल म्हणटा आमदारा विशीं आशिल्ली कसलीय गजाल पयलीं सभापती कडेन वचपाक जाय आनी सभापतीन घेतिल्लो निर्णय फायनल आसता। आमदारा विशीं याचिका आसता तेन्ना ती सभापती मुखारूच येवंक जाय, ती कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रांत येना। हे याचिकेंत काँग्रेसीन त्या वेळचे प्रोतेम स्पीकर सिद्धार्थ कुंकळयेकार आनी सभापती प्रमोद सावंताकूय प्रतिवादी केल्ले। तांचे वटेच्यान कोर्टात कोणूच येवंक नाशिल्ल्यान तांकां नोटीशी पावल्यात काय ना ताची याचिकादारा कडेन खंडपीठान वासपूस केली। त्या उपरांत आर्ग्युमेंट फुडें धुकलून केस येता त्या बिरेस्तारा दवरल्या। नोटीशींक जाप दिवपाचेर सभापती कितें भुमिका घेता ताचेर केसीची फुडली दिशा थारपाची। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।